दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumian Jezu, hoglap tuka sumian Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज डिसेंबराची तारीख 10 एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा अगणित काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणे दिता. क्रिस्त येण्याच्या काळार तुज्या येण्याच्या तयारेक तशेंच नातालांच्या फेस्ताक आमी तयारी करच्या ह्या वखदां आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर. तुज्या मेटांनी सोलोवंक जाय जाल्यार कृपा बोळ घटाय तूं आमकां दी. आनी आज आमी नियाळचें देवाचें उतर आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारे समजूंक जाय जाल्यार कृपा तूं फावो कर. आनी उतर आमकां मोलायकी हाडून दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 40 ओळ 1-5 9-11. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधांचें फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पहाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हरये फालकें बरोवन येवं दी. हरये पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी एकट्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हर्द्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. अंतर्गीत कीर्तन 80 आनी 5 85. श्लोक. तुजी काकूळ आमकां दाखय ए सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ आमकां दाखय ए सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उबसतलें. नितीवंतपण सरकारांत नदर घालतलें. तुजी काकूळ आमकां दाखय ए सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भुंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुजी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो, हें एक तुमी केदींच विसरचे न्ही. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. थोड्यान तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली बसवणी पाडूंक गळाई करिना.
म्हूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जाय नये बगार सुमेस्तांनी आपणा थंय परतजय म्हूण ताची अपेक्षा. सुमेचो दीस सोरा बरी येतलो. तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली. मूळ तत्वां उज्यान कोडोवन वेतली. पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासून भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी हे परी नास जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सुमेच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगी वेगी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां धगान कोडोवन वेतली. तरी पूण ताच्या बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाच्या न्हू, ह्या घडीतांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळच्या खातीर निर्मळ आनी निष्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्वराचो मारोग तयार करा, ताचो वांटो नीट करा. सगळे मनुष्य कोळ देवाचें तारण देखतले. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवाजवर 1:1-8 मार्क चॅप्टर 1:1-8. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन असलेल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक तळो बोब मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो. अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्खे जुदेया प्रांताच्या सांदी मुल्यातावन आनी जेरुसलेमांतावन लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. जुवांव करेलवेची वस्तुरां न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतलो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. बागोवन ताच्या वाणाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान. तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. मोगाचेनो, आमी आद्वेंताच्या म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आज आसा. ही सुवार्थ आमी थोडो वेळ नियाळ करया. ह्या सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळटा, सोम्याक वाट तयार करा. आमकां कळीत आसा वाट आमी सोमकोवची. त्या वाटेन एका शेवटाक या एका जाग्याक आमी पावचे. हांगा कसली वाट आमी तयार करी जाय? आत्मीक जिविताची वाट. थोमासान विचारलें, सुम्यान तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर आमकां वाट कशी कळची? तो जेजून एक उतर सांगलें, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. वाट तयार करची म्हळ्यार आमी सोम्याक समजोवचें. सोम्याक आमचो सोडवंदार म्हूण मानून घेवचें. सोम्यान आमकां दिल्ल्या साक्रामेंताच्या जिवितांत आमच्या जिवान बांदून हाडचें. देवान दिल्ल्या उपदेशा प्रमाणे आमी समकोवचें ती वाट. वाट नीट करा म्हळ्यार आमची पातकां उणेपण, अस्कतकाय, वायटोडण्यो, सवयो सांडून आमी सुम्याच्या त्या पवित्रपणाच्या आपोवण्याच्या उल्याक पाळो दिवन त्या वाटेन आमी चलचें. त्या खातीर हेच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी आमकां सांगता, सुम्याची वाट तयार करा. म्हणजे पवित्र सभा आमकां सुम्याच्या येण्याक तयार करते आसा. तशेंच आमी सुम्याक भेटचे खातीर तयार करते आसा. या क्रिस्तेनाच्या काळार आमी जेजूच्या येण्याक राखून आसा.
ये जेजू आमच्या सुम्या म्हणलें घायान आमी गायता. तशेंच नातालांच्या फेस्ताक आमची तयारी करता, कित्याक एक वर्तें सत देवान आमकां उगडापें केल्लें. जेजू आमचो सोडवंदार आनी त्या सोडवंदाराक तारोकाक ह्या संवसाराक देवा बापान धाडिल्लें तें सत. आनी तो वळ पळयात तुमी, जेजू जल्मोवच्या 700 म्हणजे 700 वर्सां पयलें इसाया प्रवाद्या मोरी फात देव सांगता आसा, तुम्ही वाट तयार करा. पण तुम्ही चिंता 700 इयर्स. आता आमकां कळीत आसा 700 इयर्स मागीर परत 2000 इयर्स म्हणजे 2000 वर्सां जाल्यांत. तो हळू कितेंच तांच्या मतींत उडास नासल्या वेळार त्या वेळार हे सकट आनी सत तांकां कळीत नासल्या वेळारी बरोशान तांणी वाट तयार करूंक देव तांकां आपोवणें दिता. त्या खातीर आमी पळयता जेरुसलेमाच्या काळजा काड्या उलया, बुजवण दिया म्हजे परजे बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी कॅस्त तिणें भोगली. सांग पुरो इस्रायल परजेन कॅस्त भोगली. हें सकट जालें. तुमचे दुखीचे दीस, त्या खातीर तुमचे दूख हांव संतोशान बदलतलो. युअर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय. आनी तांकां भरोसो दिता आसा इसाया प्रवाद्या मुखांतर देव एक ताळो बोब मारता. पळया, जेजू येवच्या पयलेंच देवान स्नानदातार जुवां विशयान सांगली उतरां. तो ताळो स्नानदातार जुवां नव्या सोल्ल्यांत. आज तीं सुत्रां आमी आयकता मार्काच्या वांजलांत न्हू. सो एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. म्हळ्यार कितें? प्रदेश पाड पडला म्हळ्यार लोक देवातावन पयस गेला. त्या खातीर प्रवाद्यांनी तांकां वाट तयार केली. पश्चातापावन देवा सरचे पाटी येया म्हणल्यार आपोवणें दिलें. पवित्रपणाक ताणें आपोवणें दिलें. हर एक दोंगर समतळ जावं दी, उंच सुवात सपाट जावं दी, पोंड फोंडकूल आसलो जागो मैदान जावं दी. म्हळ्यार कितें? सारकें करचें जिवीत. अहंकार बंदडेतावन भायर येवचें, वायट वडणे सुयेतावन भायर येवचें आनी जिवीत पवित्रपणाच्या त्या आशिर्वादान जियोवचें. अख्खे मनशाकुळाक सर्वेस्पराची महिमा दिसतली. आनी तशेंच सांगता कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. आनी मुखार सुद्दां सांगता, सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दूता उंच पर्वताचेर सोडून वचो. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दूता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता, बळिश्ट बोवल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवय आसा, ताचे जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वता. एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळ्याक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बोकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. म्हळ्यार कितें? देव आमची जतन घेता. तुमी गेले त्या आयतारा, क्रिस्तानाच्या काळाच्या पयलो आयताराची सुवार्ता तुमी आयकली जाल्यार, म्हज्या बोकऱ्यांक हांव सुसरयतलो. ताच्या पयले क्रिस्त रायसो आयतारान ती, म्हज्या बोकऱ्यांक हांव सुसरयतलो, हांव जतन घेतलो. म्हणजे देवच आमचे मदें म्हळ्यार इमॅन्युएल जावन तो येता. त्या खातीर कोणा द्वारी येता? तो क्रिस्ता द्वारी येता. क्रिस्त देवाची संपूर्णता. त्या खातीर आमी पळयता देवाची महिमा क्रिस्तांत आमी पळयता. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमचो तारोक जावन आसा आनी त्या सुम्याक आमी स्विकार करी जाय. त्या सुम्याच्या जिविताक आमी प्रवेश जाय जाय, ताच्या वाटांनी चलय जाय जाल्यार आमचें जिवीत आमी सारकें करी जाय. हाच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, तुजी काकूळ आमकां दाखय हे सुम्या आनी दयेन आमची सोडवण कर. पळय, आज आमी कितेंच आमचे मेरीट न्हय, या आमच्या सक्तेन न्हय, भगार देवाच्या कृपेन आमी जोडटा. त्या खातीर आज हांव करता, हांव मागता, हांव प्रवचन करता ना. सोम्यान म्हाका दिल्ल्या स्पिरितान, सोम्यान म्हाका दिल्ल्या जाणवायेन, सोम्यान दिल्ल्या म्हाका मोगान, सोम्यान दिल्ल्या म्हाका देवाच्या उतरांच्या सक्तेन हांव उलयतां. त्या खातीर तुजी काकूळट आमकां दाखय, सर्वेस्पराची काकूळट आमकां जाय आनी दयेन आमची सोडवण कर. आमचे अस्कत येता आमकां सोडवण दी. आनी त्या खातीर सर्वेस्पराची उतरां हांव आयकतलो, सर्वेस्पराच्या वाटेन हांव चलतलो, ताच्या मोगान, नितीवंतपणान, मैपासान म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटलो आनी त्या वाटेन हांव समकतलो. आयच्या तिसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर घालची जाल्यार मार्काचो वांजेल, इसाया प्रवादीचीं उतरां मार्क आपणाचो वांजेल ह्या उतराद्वारे आरंभ करता. जेजू क्रिस्ताच्या देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकारार आरंभ जाली. कितें?
ती पळय म्हज्या दुताक हांव फुडल्यान धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणार रस्तो नीट करा. आमी कितें सांगलें पयलें वाचपांत, इसाया प्रवादीची उतरां आयच्या मार्काच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटात. म्हणजे जेजूच्या येण्याक कशी तयारी जाली आनी कसो स्नान दातार जुवांव द्वारी देवान संदेश धाडलो. पळय हो संदेश कसलो संदेश, त्या संदेशा विशयान आमी आयकुचें जाल्यार बायबल आमकां सांगता, ह्या प्रवादाक सरी जावन पळय इसाया प्रवाद्यान सांगलेल्या प्रवादाच्या उतरांक सरी जावन कितें स्नान दातार जुवांव सांगता, तुमची पातकी जिणी बदला, स्नान घेया, देव तुमची पातकां बक्षितलो. पळय सपाट करा, पोट बुडकुले बोरा, ह्या गुडे दोंगर सपाट करा म्हळ्यार अर्थ कितें, तुमची पातकी जिणी बदला. सिंपल. आमी पातकान जियोवन सल्वासांव घेवंक जायना, पातकाच्या कोंडान बुडोवन आमी सुमेच्या येण्याक तयारी करूंक जायना. पातकी जिणी बदला, स्नान घेया म्हळ्यार कितें, पवित्र स्नानाद्वारे तुमकां नितळ करून घेया, देवाची भुरगीं जाया, तुमची पातकां तो बक्षितलो, तुमची पातकां तो बक्षितलो. त्या खातीर आमी ताच्या राजान प्रवेश जाय जाल्यार पातकाचें बक्षण हें गरजेचें. अशें अरण्यान परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुदेच्या प्रांताच्या सांदेमुल्यातावन जेरुसलेमांतावन लोक ताचे सरशी येतलो आनी आपली पातकां उसार योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. मगची भाव भयणीनो, आज आमी रेतेरीक येता, युट्यूबार आयकता, सबारपोटी आमी आयकता, मात्र आमी परिवर्तन जाता गी. सोंपरो मागण्या जावन मागण्याक वेचें बरें, हांव बरें न्ही म्हणना, पूण ताचो कोण कितें म्हज्या जिवितांत परिवर्तन म्हजें तें आसा गी. हांव एक बरो ह्या जाग जावन बरो पती जावन बरी पतीण जावन बरी आवय बापूय जावन समाजांत बरे व्यक्ती जावन आमी जियेता गी. ह्या आमी भायल्यान मात्र कित्याक आमी पळयता थोड्या फावटी हे ओपेचे भांगर ताका ओप मारतात, भायल्यान मात्र सांतेचे भांगर म्हणटात ताका. तशेंच आमकां सिल्वर ह्या बळयेन तशेंच लेप मारले बळयेचे मेळटा, पूण तें उरना. आमी लेप मारले क्रिस्तांवां न्ही. त्या खातीर आमी आमचें नीज जावन भांगरा सारकें वज्रा सारकें आमचें जिवीत जाय जाय. जो हांव कितें करतलो, कर येलोवाचे वस्तूर न्हेसतलो, पेंटाक सामडे सपाटो बांदतलो, देंपे आनी रानमोवताचें खाण, अशें ताणें प्रसंग केलो. पण ताचो प्रसंग असो संदेश स्पश्ट तो ताका उखल धरना, ताका परगट करना, ताची पब्लिसिटी तो घेना. आनी तो कितें म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान म्हज्या प्रास बळिश्ट एकलो येता. आमचे हर एकल्याच्या सुवार्थेंत सुवार्थ जेजू जावन आसा. मेसेज एंड मेसेंजर बोथ जेजू. आमी केवल थंय इन्स्ट्रुमेंट्स मात्र, साधन मात्र. त्या खातीर म्हज्या फाटल्यान येता म्हज्या प्रास बळिश्ट बापोन ताच्या वणांस भान सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. ताची सरळता पळया, कालतेपण पळय, ह्युमिलिटी कितली ताचे ते कालतिकाय आसली. हांव तुमकां स्थान दिता उदकान, हे संकेत मात्र. तो तुमकां दितलो पवित्र निम्यान. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, आमचें बावतिस्म पवित्र आत्म्याचें बावतिस्म, उदकाचें बावतिस्म न्ही. पवित्र आत्मो आमकां बावतिस्मान दिला, आमकां पवित्रपणाक आपोवणें मेळ्ळां. तर ह्या सगळ्या वाचपाचो सारांश आमकां सा पेद्रू सांगता. पेद्रू सांगता, सुमयाक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. आनी नव्या आकाश मंडळाक, नव्या पृथ्वीक आमी आशेवन आसा, म्हणजे आमी तयार करता. आनी थंय तो सांगता, सक्कट जाल्या उपरांत नवी पृथ्वी, नवी आकाश, पोरणे सगळें वेतालें आनी देव जेजू सक्कट बापाच्या पापाक ओपून दितलो. आनी निमाणें सांगता, आज आमकां गरजेचें हें जावन आसा. देखून मोगाचो न्हू, ह्या घडितांक तुमी राखून आसतना, तुमी तयार आसतना आनी तयारी करतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर, समाधानी अंतस्करणाचे, कदोळावचें न्ही. पण आमची सुवार्थ कदोळ करची न्ही, ह्या दुसऱ्यांक नाश करची न्ही, दुसऱ्या विशयांत न्याय तीर्प दिवची न्ही. समाधानी अंतस्करणाचे जावन. आज आमी भियेजय म्हणना, अंत्यता तशें जाता अशें जाता, खंयच्यान भियेजय म्हणना. कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा, समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर. पण आज देवाक मेळचे खातीर हांवें तुमी कितें करीत, निर्मळ तशें निष्कळंक जिणी जियोक प्रयत्न करा. तर सगळे क्रिस्त येण्याच्या काळात आमकां देव सांगता, निर्मळ जिणी जियेया, निष्कळंक जिणी जियेया. कळंक कितें आसा, पातक आमकां कळंक काडटा, त्या कळंकात हांव तुमी भायर येया आनी तुमचें अंतस्करण समाधानी जावं दी. आज अंतस्करण गरजेचें. त्या खातीर मगोच्यो भाव भयणी, आमचें अंतस्करण हालचें धलचें अंतस्करण जावचें न्ही. या आमचें अंतस्करण सुखारी मारचें अंतस्करण जावचें न्ही. आमी मेल्लें अंतस्करण जावचें
जावचें न्ही, आमचें अंतस्करण धैर्याचें अंतस्करण जाय. आमी धैर्याची भुरगीं भिवकरी भुरगीं न्ही, तर क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक जॉयफुल इव्हेंट, आनंद भरीत एक संकेत जावन आसा. त्या आनंदान आमी तयार करते आसा, कित्याक आमकां कळीत आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला, संवसाराक येवन तो ह्या संवसारान तो जियेला, स्वार्थ परगट केल्या, कश्ट मरण ताणें सोंसलें, क्रुसाचें मरण ताणें सोंसलें आनी तिसरे दीस तो पुनर्जीवन जाला. तो अजुनूय बापा सावे आसा आनी थंय तो हांव राजवट चलयता. पवित्रत्म्याद्वारे आमकां आनी पवित्र सभेक तो चलयते आसा. त्या खातीर आमी भियेजय म्हणना, आमच्या समाधानी अंतस्कर दी हे देवा म्हणून आमी मागया. तशेंच निर्मळ आनी निश्कळंक जिणे जियोवन सुम्याक योग्य जाल्लें जिवीत आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया. तर एक घडीभर मागया. सर्वेस्वर बापा, तुका अर्घ होगळापणी वाखाणी दिता. क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतार आमी आसा. ही वाचलेली सर्व वाचप आमकां नितळ करून दिता. तुजें उतर दोन तरेच्या तालवारी सारकें. तुजें उतर की खंयच्या कारणा खातीर तें परगट केलां तें जारीकरण पाठीव येता. तुजें उतर आमकां पवित्रत्मेची तालवार. तर हें उतर आयकुचें वखदां सर्व लोकांचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस्त येण्याच्या काळाक तयार करच्या सर पोरजेचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, पती पत्नीचेर, भुरग्यापणाचेर, पिडे शिडेंत आसलेल्यांचेर, वडिलांचेर, हांतरुणाचेर आसलेल्यांचेर, मरणांती पिडे गोळाक जाल्ल्यांचेर, आस्पत्रे ICU, MICU, NICU, तशेंच व्हेंटिलेटर आसलेल्यांचेर, अवघड गोळाक जाल्ल्यांचेर, मरणांतीक पिडे दुवारी जीवन मरणामध्ये झुजच्यांचेर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. सर युवक युवती भुरगीं बाळां सगळ्या संवसाराचे कुटुंब अभिषेक जावन दिता. ही स्वर्त हांवें परगट केली जी कोण आयकता तांकां बरी भलायकी मती शांती समाधान दी. रंतले बंद पसतले बंद अडतले पिडे शिडेतले वायटातले विघ्नातले तूं तांकां निवार. Touch them, Lord, and anoint them. Heal for your glory. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजू उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. आनी जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमच्या WhatsApपान, फेसबुकांत हे लिंक तुमी फॉरवर्ड करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी